from the capital city of Goa. You are witnessing the first live program from Goa's biggest television studio. With the state-of-the-art amenities, swanky new premise, stunning looks, full-fledged production room, biggest video wall, best technology, savvy graphics, a leap in the future of Goan television programming. Presenting inaugural live program with Pramod Acharya in 5, 4, 3, 2, 1, take. नमस्कार. प्रुडंटाच्या ह्या नव्या स्टुडिओतल्यान हे पहिले ब्रॉडकास्ट सगळ्यांक येवकार. दिवाळेच्या मुहूर्तार आमी हे उक्तावण करतात आणि एक नवी वाटचाल, नवे पर्व. आणि जशें तुमी सुरवातीकच पळयलें, गोंया भितर असो स्टुडिओ ना, हो पयलो येदो व्हडलो विथ सो मच ऑफ टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट. आणि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांच्या हस्तुकी ह्या स्टुडिओचे उक्तावण जालां. अँड बोथ ऑफ देम आर देर विथ मी इन द स्टुडिओ फॉर द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम हियर. हांव सगळ्यांत पयलीं वता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन. विशय आमचो आयज स्वयंपूर्ण गोवाचो आसा, पूण हांव स्टुडिओ वेल्यान सुरवात करता, मागीर स्वयंपूर्णते कडेन या. सो यू हॅव सीन दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हाऊ डू यू फील आफ्टर लुकिंग एट दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर? विशय स्वयंपूर्णते वयल्यान सुरू केला. म्हाका दिसता मिडियाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक फॉमेंतो मिडिया ग्रुपान सुरू केला, जेंचो स्वताचो प्रुडंट मिडिया हो चॅनल, जेंच्यांनी आज स्टेट ऑफ द आर्ट एक वन ऑफ द बेस्ट स्टुडिओ हांगासर एस्टाब्लीश करून म्हाका दिसता मिडिया इज व्हेरी वेल एस्टाब्लिशींग इन द स्टेट हे तुमी सिद्ध केल्ले आसा. आयच्या दिसाच्यो म्हणजे धनत्रयोदशीच्यो सगळ्या जाणांक प्रुडंट मिडियाचे तशेंच गोमंतकीयांक खूब खूब शुभेच्छा. फाल्यां जावपी दिवाळी, तेज्या उपरांत पाडवो, भाऊबीज ह्याय सणाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी जी वाटचाल सुरू केल्या, म्हाका दिसता मिडिया इन द प्रुडंट वील ऑल्सो बी पार्टनरींग वीथ अस. म्हणजे हो लोकां पर्यंत जर पावयतलो आसत जाल्यार मिडिया हातूंतल्यान खूब मोठो रोल प्ले करतले. आनी निश्चितच हांव ह्या स्वयंपूर्ण गोंयांत फुडें व्हरपा खातीर तुमकांय बी आमच्या बरोबर येवपाक निमंत्रण दिता. उपमुख्यमंत्री, पयली स्टुडिओचेर मागीर स्वयंपूर्ण गोंयचेर या. बरोबर. स्वयंपूर्ण गोंय अशें म्हणटा आसतना हें करता आसतनाच जशें आमच्या सीएमान म्हणल्या प्रमाणे जशें आमी आतां भितर येता आसतना ज्या पद्दतीन स्टुडिओ तुमी केल्लो आसा, सुंदर असो, आनी खरें आसतना हांगा आनी खंय आसपाकच शकना, पूण ज्या पद्दतीन आयज तुमी एंकरींग करता आसतना तुमकांय प्रश्न विचारप बरें किंवा आमकांय सहभाग म्हणजे उलयता आसतना उलोवप बरें. म्हणजे इतली सुंदर वास्तू अशी केल्ली आसा जेणे करून थंय बसून दिसता, उलयन दिसता. तुमकां शुभेच्छा. थँक्स लॉट. हांव सुरवात करता विशय आमचो आयचो मुख्यमंत्र्याक की स्वयंपूर्ण गोवा. आतां आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा तर म्हाका हें व्हडलें दिसता कॅनवासाचो, आनीक लायट धरून दूद मेरेन आमी सगळे भायल्यान हाडटात. अशी परिस्थिती भितर तुमी एक स्वयंपूर्णतेचो नारो दिला. कितलो प्रॅक्टिकल हो? काय हें इलेक्शन स्लोगन एक वर्स 1.5 वर्स उरलां तेन्ना बरें दिसता स्वयंपूर्ण गोवा बी म्हणटगीर तुमची इमेज बिल्डींग बरी जातली. हें इलेक्शन स्लोगन काय गोंयचे खातीर रोडमॅप? प्रमोद, म्हज्या खातीर म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा हो एक संकल्प आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ही जेन्ना पोस्ट म्हणजे कोविडाच्या बाबतींत वयता आसतना हो नारो दिलो, ताका जोडून आमी स्वयंपूर्ण गोंय हे लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न केला. आमी जशें म्हणटा, हांव पळयता की फाटल्या 16 म्हयन्याच्या कार्यकाळात बारीक बारीक गजाली पळयल्यो आनी सगळ्या गजालींक आमी गोंय हें भायल्या राज्याचेर डिपेंड आसा. आनी त्याच्या खातीर म्हणजे कोविडाच्या स्थितीत तर आमचे दोळे खरें म्हटल्यार उक्ते केले. आनी ताका लागून लायट पासून दुधा पर्यंत जशें आमी म्हणटा की गोंयांतलो आमचो शेतकार भाव आसा, दुधकार भाव आसा, नुस्तेकार भाव आसा, स्किल्ड मॅनपावर आसा, सगळे बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचे हाज्या खातीर सरकाराचो केल्लो प्रयत्न पयलीच फावटी म्हाका दिसता 191 ग्रामपंचायतीचो सर्वे रिपोर्ट DHE म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपार्ड हांच्यांनी केलो
आणि ताका जोडून पयलेच फावटी गोंयांतले ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल ऑफिसर्स हे 191 ग्रामपंचायतींनी शेनवारचे उपस्थित रावता आणि ताका जोडूनच म्हाका दिसता IAS ऑफिसर सेक्रेटरी आणि सिनियर स्केलचे ऑफिसर 191 ग्रामपंचायतींनी प्रवास करता. ही इतिहासात खरें म्हटल्यार जी गोंयच्या इतिहासात नोंद जावपाक जाय तेंच पयलें पावल आसा. आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वता. वर्सभर तुका हो इलेक्शन अजेंडा न्हू किंवा म्हाका सेट करपाचो अजेंडा न्हू, हो गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाचो अजेंडा आसा. तूं पळयत राव, तुका स्वयंपूर्ण जाता आसतना दिसतलें आणि म्हाका खात्री आसा म्हज्या गोंयकार भावा आनी भयणांचेर आनी म्हज्या तरणाट्या मित्रांचेर म्हाजो विश्वास आसा की गोंय हें स्वयंपूर्ण जातलें. तुमी फक्त TCP नाल्यार एग्रीकल्चर मिनिस्टरूय बी आणि एग्रीकल्चराच्या बाबतींत आमकां दिसती पडटा की वर्सान वर्स गोंयकार फाटीच. आमचो GDP भितरलो एग्रीकल्चराचें कॉन्ट्रिब्युशन सुद्दां रिड्यूस जायत आसा. मुख्यमंत्री जेन्ना तुमचे स्वयंपूर्ण म्हणटात तातूंत तुमी तर ग्रामीण भागांतल्यान आमदार म्हण निवडून येतात, इतलीं वर्सां निवडून येतात, उपमुख्यमंत्री जाल्यार ही मानसिकता गोंयकाराची चेंज जावपाक शकता? प्रभाव जावंक शकता. जशें आमच्या सीएमान म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर जे पावलां जे सीएमान चालू केल्ले आसात, नोडल ऑफिसर जे अपॉयंट केल्ले आसात, गांवांत ते वचपाक लागले आसा, वयतात. आतां खऱ्या अर्थांनी ही काळाची गरज. आयज अशी गरज आशिल्ली की हे जे ग्रामीण भागांनी ज्यो आतां सरकाराच्यो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंट ज्यो स्किमी आसा, जो ओवरऑल म्हणजे ओवरऑल डेव्हलपमेंट बाकीचो डेव्हलपमेंट आमी करतात, रस्ते रोड लायट हे सगळें चालू आसता, पूण मनशाचो डेव्हलपमेंट करप ही काळाची गरज आसली. मनशाचो डेव्हलपमेंट मनशाक प्रत्येक तेंच्या घराब्या भितर घर कशें चलता, तेंचे कितें अडचण आसा, कशे पद्दतीन तेंचें राहणीमान आसा, तांकां वयर काडटले जाल्यार कितें करतले, अशे पद्दतीन जे हे चालू केल्लें आसा ही काळाची गरज आसली. कित्याक आमी डेव्हलप नाल्यार उदरगत म्हळ्यार पळयता कशें पळयता लोक ओवरऑल की मतदारसंघात कसो डेव्हलपमेंट केलो, कसले प्रोजेक्ट काडले, हे ते तशें आसता. पूण हे जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान चालू केल्लें आसा की स्वयंपूर्ण गोंय, तातूंत भितर जे प्रत्येकाचो मनशाचो डेव्हलपमेंट कसो जातलो, तेंच्या इन्कमा भितर दुप्पट वाड कशी जातली, आनी हे प्रत्यक्षात चालू आसा. ग्रामीण भागांनी ही अत्यंत गरज आशिल्ली. आयज शेतकी मंत्री ह्या नात्यान म्हाका काम करतना दिश्टी पडटा. ग्रामीण भागा भितर शेतकऱ्यां बरोबरच बाकीचो वर्ग आसा ज्यांकां ही सामकी गरज आशिल्ली, जेची सुरवात आयज जाल्ली. एक मुख्यमंत्र्याक मुद्दो येता, डू यू थिंक this can work at a ground level? Because milk, vegetables, including fish, we get everything from outside. How much time it will take for us to be really Swayambhurna? Not everything, but 70% from the outside. आमच्याकडे आम्ही फक्त 30%, म्हणजे दूध जर आमकां 4.5 लाख लिटर लागता जाल्यार आमी फक्त 60,000 लिटर करता. चिकन जर आमकां फॉर एग्जाम्पल हांव म्हणटा की 100 टन्स लागता जाल्यार आमी आमच्या कडेन प्रोड्यूस कितले आसता जाल्यार 10 बीन. त्या खातीर हाका कितलो टायम लागतलो हें म्हणण्यापेक्षा आमी तांकां मोटिवेट करप, स्कील करप आनी तें करूंक लावप हें गरजेचें आसा. म्हणजे हेका फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात म्हणजे म्हजे एग्रीकल्चर ऑफिसर आसतले, वेटरनरी ऑफिसर्स आसतले किंवा इवन दो म्हणजे ताज्या फुडें वचून हांव म्हणटा की स्कील डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतले, लेबर डिपार्टमेंट आसतले, स्कील मिनिस्ट्री आसतली, हे सगळे जाण आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना फक्त ते दूध, भाजी, चिकन, कोंबडी इतक्याचेरच ना. आज आमी काल मिटींग घेवन ऑलरेडी म्हणजे IDC कडेन लिंक करपाक बसीस खंयच्यान सोडपाच्यो, कशा पद्दतीन म्हणजे यूथ स्कील करून ताका थंयसरूच एम्प्लॉयमेंट कसो मेळचो हाचो विचार करता. एम्प्लॉयमेंट वी हॅड ओपन फॉर द प्रायवेट एंटरप्रिनर्स, दे कॅन डायरेक्टली पिक अप अवर बॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ह्यो सगळ्यो गजाली भितर इन्वॉल्व आसा आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका निश्चितच खात्री, कारण आमी ग्रावंड लेवलाचेरूच आमी काम करपाक सुरू केलां. आमी पणजेन बसून स्वयंपूर्ण गोंय म्हणना, हांव त्या काणकोणच्या खोलाय पंचायतीन वयता आनी पेडण्याच्या आगरवाड्या पंचायतीन वयता आनी सत्तरींतल्या कोपाड्या पंचायतीन म्हाजे ऑफिसर्स वता. हाज्या फुडें आमचे IAS गेले, आतां मंत्री वचपाचे आसा, हांव स्वता गांवांत पंचायतीन वचपाचो आसा. त्याती निश्चितच म्हणजे बारीक बारीक प्रश्न सुटावे तर जातलेच, बट स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक आज लोक स्वता संकल्पना प्रत्येक ग्रामपंचायतीन म्हजो प्रश्न तो आसा की लोकांचो रिस्पॉन्स, कारण आमची गोंयकारांची एक मानसिकता आसा, ज्या मानसिकतेंतल्यानच तुमी जे 70% सांगतात ते 70% आमी परावलंबी जाले. ही मानसिकता कशी बदलतली? सरकाराची स्किमी आसप, प्लॅन आसप ही एक गजाल, ऑन ग्रावंड मानसिकता बदलप ही दुसरी गजाल. आमी मानसिकता बदलपा खातीर काम करपाक जाय. आमकां डिपेंडंट करपाचें ना, आमकां तांकां मोटिवेशन दिवपाक जाय.
म्हणून आजपर्यंत कशें आसा, जो पर्यंत आमी मोटिवेशन दिना तो पर्यंत आज आमचे पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय म्हणजे सिंधुदुर्ग आनी कर्नाटकांतल्यान, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत आयजूय बी आमच्या इंडस्ट्रियल सेक्टरान भुरगे काम करता. गोंयचे कित्याक करिना तर प्रॉब्लेम वेगवेगळे आसतले, आमकां ते प्रॉब्लेम सुटावे प्रॉब्लेम करपाक जाय म्हणून सरकार आसा. आमी म्हणटा की आतां कामधेनूची इतकी व्हडली योजना आयली, मागीर कित्याक अजून काही घेयना तर त्या खातीर हे फावटी आमी वी हॅव गिवन अ टार्गेट फॉर अवर ऑफिसर्स ऑल्सो. म्हणजे तुमी शेतकऱ्यांक मिनिमम 3 लाख रुपया इन्कम कशा पद्दतीत मेळटलो हें सांगप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी मोटिवेशन जर दिलें जाल्यार नक्कीच हाज्या खातीर बरो प्रयत्न जावं. डेप्टी सीएम, तुमकां दिसता की लोकांची मानसिकता बदलतली? कारण तुमी ग्रामीण भागाचो तुमकां खूब अभ्यास आसा, तुमी कामय केलां. लोक शेत करपाक कित्याक फाटीफुडी जाताले आनीक आता तुमची स्वयंपूर्ण गोवाची घोशणा आयकून लोकांनी कित्याक करची? नाही, लोक फाटी पयलीं सर हेका वेगवेगळी कारणां आसात. पूण जेन्ना ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान म्हणजे काम केल्लें आसा, कामाक सुरवात केल्ली आसा, खऱ्या अर्थांनी ग्रामीण भागाक जावं तळागाळाच्या लोकां कडेन मागीर त्यांच्यो अडचणी जाणून घेवपाचो प्रयत्न पयलीं केल्लो आसा. आज शेतकऱ्याक ते शेतकरी म्हणजे शेती वेवसाया कडेन लोक जे वळलेले आसात, जे लोक फाट फिरयल्ली ते सुद्दां लोक येतात. कित्याक तांकां शेतकऱ्यांचो जो प्रश्न आसा, कसलोय कितें आसा, तांकां ज्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो सुद्दां सुटसुटीत करून दिवपाचे सरकाराचो भर आसा. जावं तेंची कसली लुकसाण जाता किंवा आनी कितें घडटा. हालींच आमचे आतां संजीवनी कारखान्या बद्दल शुगर कॅन म्हणजे संजीवनी म्हणजे ऊस उत्पादन करणारो प्रश्न आशिल्लो, असो अनेक प्रश्न जे आसतात ते टायम टू टायम ते सुटवी केल्ले आसात. आनी म्हणूनच आयज शेतकरी जे प्रत्येक कडेन म्हणजे तांचो जो तांकां प्रॉब्लेम जाता तो जेन्ना सुटवी जाता तेन्ना ते लोक मागीर वळटा न्ही. आयज आमचे कडेन जे लोक शेती कडेन पाट फिरयत तेमी सुद्दां आयज शेतां म्हणजे पडंग आसली ती रोवपाक लागले आसात. जावं ती मागीर भात करूं म्हणजे पेडी करूं किंवा भाजी करूं हें केल्लें आसा. म्हणजे लोकांक खंय तरी विस्वास निर्माण जाल्लो आसा की आमकां सरकार आमचे बरोबर आसा, मुख्यमंत्री आमचे बरोबर आसात. म्हणजे ताका लागून आमकां कसलेय जर अडचण जाली जाल्यार आमकां सरकार सोडचो ना. हो विश्वास एक तुम्ही जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटात की आम्ही सरकाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक टार्गेट दिला, त्याच सरकारी अधिकाऱ्यांचेर तुम्ही फाटले म्हयनोभर जाले बडी मारतात. कारण ही बडी मारपाची जेन्ना परिस्थिती येता मुख्यमंत्र्याक आनी मागीर सगळो भार जेन्ना तुमी तांचेरच घालतात, मागीर गोंयचे जनतेन कितें चिंतपाचें? केन्ना केन्ना जेन्ना आमी बडी मारता म्हणजे सगळ्यांचेर बडी मारिना, खंय तरी जो कोण फाटी उरता ताका बडी मारून सांगचो पडटा की तूं लोकांचो सेवक आसा, तूं हांगासर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणजे लोकांचो सेवक आसा, लोकांचें काम करपाक जाय, लोकांचें काम खंयसरूच उरपाक जायना. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता तांकां मोटिवेशनूय हांवूच दिता, नवीन नवीन योजनाय तेंच्या पर्यंत हाडटा आनी त्यो कशा पद्दतीत आमी लोकां खातीर इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. म्हाका दिसता आज कितलेशेच जाणांनी आपलो विजन डॉक्युमेंट तयार केलो. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो विजन डॉक्युमेंट रेडी जालो की फुडल्या 2025 पर्यंत म्हणजे जाका आमी लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म 2022 पर्यंत आमचें शॉर्ट टर्म विजन कितें, लॉंग टर्म विजन कितें, वॉट इज अवर इम्प्लिमेंटींग स्ट्रॅटर्जी, आमी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले हाजी स्ट्रॅटर्जी तेंच्यांनी रेडी केली आनी तेंचे डिपार्टमेंट ताजेर वर्किंग करपाक सुरू करपाक लागला. तो मुद्दामून पळयत म्हणजे फर्स्ट टायम द प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हे टायरलेसली काम करता. हाज्या पयलीं प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स हांव स्वता 4 फावटी प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान वचून मिटिंग्स घेतल्यो, तांकां ट्रेनिंग दिली. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना आमच्या IAS पासून त्या सकयल पर्यंत सगळ्यांक हाजेर ट्रेनिंग दीत आसा. आमी ट्रेनिंग दिवन तांकां ट्रेन करता. म्हणजे प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक सामको लावन धरला की 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड द गव्हर्मेंट स्कीम अप टू द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी हाज्या खातीर काम सुरू केल्लें आसा. आयली ब्युरोक्रेसीचेर पकड आयली, कारण तुम्ही एक असे मुख्यमंत्री जे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जाले आनीक एकदां मुख्यमंत्री जातकीर मागीर ते ब्युरोक्रेसीचे जे खाच कळगे असतात ते बरेच किचकटीचे असतात. थोडो उशीर लागलो नाव कशें असतात ते म्हणटात आमी परमनंट, मुख्यमंत्री टेम्पररी म्हणून. ह्या भावनेंतल्यान आमची देशाची नोकरशाही चलता. तांकां टॅकल करपाक शिकले. हांव तुमकां एक गजाल नक्की सांगता की सुरवातीचे थोडे दीस म्हणजे कळपाक जरी थोडो उशीर लागलो, आयच्या घडीक म्हणजे पुराय ब्युरोक्रेसींतले सगळे खास कळगे आनी कितें केल्या उपरांत कितें जावपाक शकता हाजी नक्की पुराय म्हायती म्हणजे हांवें जाणून घेतली. आनी नक्कीच म्हाका खात्री आसा फुडल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात तुका ताजे रिजल्टूय पळोवपाक मेळटले. म्हणजे इन्क्लुडींग फ्रॉम द फायनान्स टू द टोटल फ्रॉम द लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट अवर पंचायत लेवल हाजो रिफॉर्म्स जे आहा पळय न्हू हाजो बदल मोठ्या प्रमाणात दिसून येतलो. तुमकां मुद्दम TCP आनी एग्रीकल्चर ही मातशी अशी कॉन्ट्राडिक्टरी कशी खाती. ही बॅलन्स कशी करप? एकटो येता कन्वर्शन कर म्हणटा शेताचें, दुसरे वटेच्यान तुमी म्हणटात शेत रोया म्हणटात, कशी करता हे बॅलन्स?
हय प्रभुबाब आमी म्हणजे शेत रोयता ती जमीन कन्वर्ट करपाक कोण येयलो सुद्दां घेवन जाल्यार ताका आमी केन्नाच म्हणजे प्राधान्य दिवचेंच ना. शेतीक आमचो पयली प्रिफरन्स आसा. हां सायड बाय सायड डेव्हलपमेंट जावपाकच जाय ती गजाल वेगळी, पूण शेती जी जमीन आसा ती कन्वर्ट करपाचो असलो प्रकार केन्ना जावचोय ना आनी आमी तेका एलावय करनात कोणी हे आसल्यार सुद्दां. आतां शेती कडेन हांव म्हणटा आसतना तुमकां म्हाका आनी एक म्हाका सांगन दिसता की उलयत आसतना म्हाका की आमी तुमी कित्याक लागून शेती कडेन सुद्दां लोक वळले किंवा लोकांनी विस्वास कित्याक दवरलो काय म्हणलें हांवें तेतूंत इतलेशें आनी एड करता. आयज अनेक हें आसा न्ही आमी एटसोर्स केल्ले आसा. पयलीं कशें जायी सगळी आमी सबसिडी खूब आसा आमच्यो सगळी बऱ्यापैकी सबसिडी आसा आनी कितें, पूण लोकांक पयशे पयलीं दिवपा पडत सगळे आनी मागीर खंय तरी परत घेवपा पडत मागीर. पूण आतां आमी कशें केल्लें आसा जे कोणाक 90% आसता जे 10% बरोवप आसता 75% हे आसता ते 25% बरोवप तितलेच पयलीं बरोवप मागीर एट सोर्स केल्ले आसा जेणे करून शेतकी आनीक लोक वाडले आसात. म्हणजे हांव तुमकां एक सांगता की शेतीक म्हणजे शेती कडेन परत लोक वळपाक वळलेले आसात आनी मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे शेती म्हणजे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आनी टीसीपी मिनिस्टर म्हाका दिसता गोंयकारांक एक आश्वासन जाय की कोणी जर आयलो हें मातशें करून दी न्ही काय म्हणून ना म्हणटलो काय म्हणटो. नाही एग्रीकल्चर लँड जी आसा जी जमीन ती कोणी घेवन सुद्दां आयलो जाल्यार ताका आमी प्राधान्य दिवंक शकना कित्याक ती एग्रीकल्चर जमीन आहा ती उरपाकच जाय. ती जमीन आहा ती फाल्यां टीसीपी आहा म्हणून ती कन्वर्शन करूया किंवा आनी कितें करूया ना ताका आमी प्राधान्य दिना आमी. ते क्लियर सांगले आसता की हां शेतीची जमीन आहा ती शेती खातीर तिचो वापर जावपाक जाय ती आनी कित्याक जावंक शकना. स्वयंपूर्णता म्हणटा गोंयकाराच्या तकल्याक गव्हर्मेंट जॉब येतात. आमचं स्वयंपूर्णतेची सध्याची प्रेझेंट डेफिनेशन इज गव्हर्मेंट जॉब. आणि तुम्ही एक पयर बरें सांगलें की देव सुद्दां मुख्यमंत्री जाल्यार 100% गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकचो ना. हें मान्य, हें देवाकय मान्य, कांयच प्रश्न ना. पण ही जी आसा आनी कोण सोदतात गव्हर्मेंट जॉब सोदतात ते तरणाटे. ज्या तरणाट्या कडच्यान तुमकां अपेक्षा आसा की तांणी कितें तरी एक आपल्या हिमतीचेर करचें, स्वताचो वेवसाय तयार करचो, नवी कल्पना घेवन कितें तरी इनोवेशन करचें, ते येवन तुमकां सांगतात आमकां LDC जावपाक जाय म्हणून. आनी मागीर वोटा खातीर मता खातीर तुमी इलेक्शन लागीं पावले की ते जॉब दिवपाकय लागतात. हे दोनूय गजाली कश्यो जातल्यो. प्रमोद आमच्या कडेन इनोवेटीव आनी इनोवेशन आसलेले गोंयांत तरणाटे आसा आनी म्हणून तर म्हाका दिसता काही जाण हे वेगवेगळ्या सॅक्टरांतल्यान काम करपाक लागल्या. हां काही जाण हे सरकारी नोकरेचेर आसतले, काही जाण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करतले, काही जाण एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करतले, काही जाण हांगासल्यान फॉरेन कंट्रीनी वचून करतले. बट आमकां ह्या सगळ्या तरणाट्यांची म्हणजे जेका स्कील एड्युकेशन घेतले ह्या सगळ्या तरणाट्यांक म्हाजें तर म्हणणें आसा इनिशियल स्टेजीचेर करियर गायडन्स करपाची गरज आसा. आनी तें करियर गायडन्स आतां पर्यंत वेवस्थीत रित्या जायनाशिल्लें. म्हणून पयले फावटी आमी करियर गायडन्स टिचरां खातीर घेतलें. म्हणजे 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड ह्या लेवलाचेर जर जालें जाल्यार आज आमकां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन जो 1 लाख फुगलेलो आंकडो दिसता तो दिसचो नासलो. म्हणून तर म्हणजे करियर गायडन्सान खंय तरी आमी कमी पडल्या. आयजूय सांगता आमी की ग्रॅज्युएट जावन हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन बेकार आसा म्हणटा, हांव मेकॅनिकल इंजिनियर जावन बेकार आसा. तूं मेकॅनिकल इंजिनियर तूं IT इंजिनियर जावन बेकार आसा. म्हणजे युनिव्हर्सली स्टार्टअप पॉलिसी गोंय बेकारीची डेफिनेशन कितें? बेकाराची डेफिनेशन हांगा 2 तरेन आसा. एक तर तो पोस्ट ग्रॅज्युएट जावनूय घराच कडेन आसा, अदरवायज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या बेकारी प्रमाणे तो प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हटल्यार बेकार आसा. ओके, ही 2 तरेची बेकारी आसा. म्हणजे प्रायवेट सेक्टरान काम करता तो आपूण एम्प्लॉयमेंटाचेर बेकार दाखयता. पण तशें जावन उपयोग ना. म्हाजें तर ऑफकोर्स अपग्रेड जायत रावचो, तेणी नवीन हितूंतल्यान आपूण फुडें वयचो. ओके, फक्त सरकारी नोकरी हे एकूच माध्यम न्हू. स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जशें गोंय स्वयंपूर्ण जाता परवडटा, राजकारण्याक परवडटा सरकारी नोकरी. आतां इलेक्शन लागीं पावले तरी आमी आनी जॉब काडची ना, तुमी स्वयंपूर्ण जायात, सरकारी नोकरीचे स्वयंपूर्ण. हे राजकारण्याक परवडटा. हांवें नोकरी काडचो ना म्हणूंक ना, आमी नोकरी काडटलेच म्हटल्यार आमी प्रायवेट सेक्टरानूय नोकरी दिता म्हटल्यार आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय करा म्हणटा, आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय प्रमोट करता. म्हणजे तिनूय गजाली त्या ती म्हणजे थोडोसो स्पश्ट सांगपाचें जाल्यार 100% भुरग्यांक गव्हर्मेंट नोकरी मेळची ना, बट 100% भुरग्यांक इधर नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. मनांतल्यान सांगा म्हाका कितली जाण भुरगीं आतां तुमच्या म्हऱ्याक की प्रायवेट सेक्टरा भितर आपल्याक एक नोकरी लावन दी म्हणून? ऑफकोर्स एक 10 to 15% भुरगे जे आसा, 85% फक्त सरकारी नोकरी. 80 भितरले एक 5% आपूण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक इंटरेस्टेड आसा अशें येता. 75 to 80% भुरगे आपल्याक सरकारी नोकरी मेळ्ळी जाल्यार बरी, हो प्रिफरन्स घेवन येता. पण म्हाका दिसता त्या 5% भुरग्यांकूय बी मोटिवेट करता, तांकां एक वेगळें कितें तरी करपाक जाय दाखयता. आनी निश्चितूच 15 to 20% भुरगे जे आसा हे प्रायवेट सेक्टरान आपूण फुडें वचपाची ते तयारी दवरतात. डेप्टी CM सरकारी नोकरी म्हणटा तो प्रकार, तुमी तर इतली वर्सां आमदार आसात,
आणि तुम्ही खूप विरोधां उरले, सत्तेर असल्यार मंत्रीपद नाशिल्ले. तुमचे मराठी खूप जण सरकारी नोकरी खातीर येता आसतले. ह्या भुरग्यांक कितें सांगता? मुख्यमंत्री तर म्हणटा ऑलमोस्ट 75 ते 80% भुरगे हे सरकारी नोकरी सोदत येता म्हणून. ना मुख्यमंत्री सीएमान सांगले सारखे आसा. खास करून ग्रामीण भागाचे लोक आहा न्ही ते चड सर्विसे कडेन हे करतात. आणि ग्रामीण भागामध्ये अशें सुद्दां आसा म्हणजे आमचे जावं तो केपें तालुका, सांगे तालुका, काणकोण तालुका, धारबांदोर तालुका हे ग्रामीण भागाचे तालुके आहा न्ही तांकां भुरग्यांक म्हणजे असो प्रकार हांवें पळयला सुद्दां. काही भुरग्यांक अशें आतां भुरगीं म्हणटा बाकी वेवसाया कडेन वळ्ळात पूण अर्दी भुरग्यांक अशें तांकां गव्हर्मेंट सर्वीस कसली जाल्यार तरी मेळपाक जाय ना, सोयरी सुद्दां जायना अशें तांचें हें आसता. एक तरी जावं म्हणजे पिवून का जायना म्हणजे कसली तरी सर्वीस मेळपाक जाय अशें भुरग्यांक दिसता, घराक दिसता. म्हणजे बरोबर काय चूक पूण न्ही आतां तर लोकांनी कितें जाता म्हणजे तेच आमी सांगतात सर्वीस सगळ्यांक दिवंक शक्य ना. पूण तेच तुमी जर स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर वेगवेगळे साधन आसात ते तुमी घेया. गव्हर्मेंटाची स्किमी घेयात. स्किमीचो म्हणजे तुमचो इन्कम फायनली कितें आहा गव्हर्मेंट म्हणजे सर्वीस लागल्यारच ताजो इन्कम आणि वेवसाय केल्यार इन्कमच न्ही. पूण बऱ्यापैकी जर तुमी जर वेवसाय कडेन वळत जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट सर्वीस मेळ्ळी घेवपाची ना अशी न्ही पूण तेजेर डिपेंड रावन तुमी बाकीची करनासतना रावनाकात अशें आमी सांगता आतां. बिफोर आय एंड आनीक तुमी दिवाळीची हें बी दियात गोंयकाराक. बट बिफोर आय एंड म्हाका मुद्दम विचारपाक तुमचे फाटले 24 वरां अरविंद केजरीवाला बरोबर बरेच ट्विटर वॉर चालू आसा विच हॅज बिकम नॉट ओन्ली अ स्टेट हेडलायन, इट हॅज बिकम अ नॅशनल हेडलायन ऑल्सो. कसली कबड्डी गोंय आनी दिल्लीची? हांव हेजेर एकूच सांगतलो म्हणजे गोंयची चिंता करपा खातीर म्हणजे हांव समर्थ आसा, आमचे गोंयकार समर्थ आसा. गोंयकार म्हणजे हिंदीन सांगता हे मातशें मातशें पावोवपा बरें जातलें. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गोवा का एनवायरनमेंट, गोवा का पोल्यूशन और गोवा मैं जानता हूँ, गोवा के लोग भी जानते हैं यहाँ किस तरह से यानी गोवा में एनवायरनमेंट है, किस तरह से यानी गोवा के लोग रह रहे हैं. और दिल्ली के लोग भी जानते हैं अभी वो किस तरह से किस यानी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं. मैं 2 दिन पहले दिल्ली था और विच इज़ एन हेवीली पोल्यूटेड स्टेट एट प्रेजेंट इन द कंट्री मुझे लगता है. इसीलिए मेरा ऑनरेबल CM ऑफ दिल्ली केजरीवाल जी से कहना है दिल्ली की भी चिंता करो और हर वक्त देश और राज्य में ऐसे डिफरेंस मत क्रिएट करा करो. बस इतना ही. दिवाळीच्या शुभेच्छा गोंयकारांक. हांव सगळ्यांक आमच्या गोंयच्या सगळे जनतेक दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. दिवाळी जी आसा ती बरी सुख समृद्धीची जावची, वयची सगळ्यांक जी सपनां आसात जेंची ते सगळे साकार जावची आणि सगळ्यांक खुशी दिवाळी येवची. जो आमी दिवाळाचो सण म्हणटा म्हळ्यार उजवाड, ते सगळ्यांच्या घरांनी उजवाड येवचो, तांकां सुख समृद्धी येवची इतली करून सगळे म्हणून सगळ्या आमच्या गोंयकारांक हांव दिवाळीची शुभेच्छा दिता. So what is your message to the people on this Diwali? Because you are facing people on the streets. There are so many agitations. There are people opposing something. They are saying no to something, and then we are ushering into a very auspicious day and a festive season. So on the occasion of that, when you are facing so many things from ground, how do you feel and what is your message? दिवाळीच्यो खूप खूप शुभेच्छा. आणि ही दिवाळी सुखाची समृद्धीची जशी आमी म्हणटा तशीच ती कोविड मुक्त दिवाळी वचूं आणि ज्या पद्दतीत आमकां गोंयच्या पर्यावरणाचें रक्षण करपाक जाय हाजी मुख्यमंत्री म्हणून हांव हमी दिता की गोंयचें पर्यावरण हें सदोदीत कायम राखलें वयतलें. आणि ही एकूच दिवाळी न्ही अश्यो 100 दिवाळी सुद्धा म्हणजे आमचें हें पर्यावरण अशाच पद्दतीचो समतोल हो राखलो वयतलो. देव बरें करूं. थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबतां. पयले ब्रॉडकास्ट आशिल्ले ह्या नव्या स्टुडियोंतले आनी मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री आनी ह्या ब्रॉडकास्टाचो विशय स्वयंपूर्ण गोंय दवरपाचो एकच आशिल्लो की मुख्यमंत्री एक नारो घेवन चल्ल्यात. उपमुख्यमंत्र्यान जशें सांगलें की हें करपा शिवाय पर्याय ना. आनी अशी परिस्थितीक एक गोंयकार म्हणून आमची मानसिकता आनी आमचें मत खंय आसा. कारण इव्हेंच्युअली वेन एनी स्टेट लिडर, आय एम सेइंग इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राज्याचो खंयचोय मुख्यमंत्री जेन्ना स्वयंपूर्णतेचो नारो दिता तेन्ना ती स्वयंपूर्णता जर जनतेचो सहभाग आनी जनतेचें सहाय्य, पार्टिसिपेशन आनी सपोर्ट ह्यो 2 गजाली जर नात जाल्यार इट इज युजलेस टू जस्ट ब्लेम पॉलिटिकल लिडरशीप. कारण इव्हेंच्युअली जी मानसिकता बदलपाक जाय ती जशी राज्यकर्त्यांची बदलपाक जाय तशीच जनतेची बदलपाक जाय. आयच्या
ह्या शुभ मुहूर्तार आमी इतलीच अपेक्षा दवरतात की एक गोंयकार म्हणून जे बदल आमच्या मानसिकतेत जावपाक जाय आमच्या राज्याच्या स्वयंपूर्णते खातीर ते जावपाच्या दृश्टींतल्यान आमी आयच्यान वाटचाल सुरू करतले इतलेंच मागता आनी थांबता. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीस प्रोग्राम. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.